सर सर अरे अरे जरा अशोक देसाई You will be driving. Yeah. Good. Thank you. Sir, you are very confident that you are very efficient driver. Earlier, you must be facing. Domingo Boss, Ashoka Richard. सर डोमिंगो श्रीकांत गावकर साइड साइड का सर मस्त मजे सर सिल्वेस्टर प्रेसिडेंट अशी येवचे Many congratulations. सर अरे do well. सरांचं मार्गदर्शन. सिलेस्टर यस अच्छा All initiative. कमलाकांत माशे येवचे विजय कुमार त्यागी माशे येवचे थँक्यू सर एक रोहन नार्मलकर आम्ही न्यू मोशन बाईक घेतात रोहन सर सर एक माशे माहिती आहे फोटो ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज डिपार्टमेंट ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आणि गोवा माइल्स रिपीट कर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज ऑफिस ऑफ द स्टेट कमिशन फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आणि गोवा माइल्स हांच्या संयुक्त विद्यमान आम्ही आता कार्यक्रम घडोवन हाडिल्लो आसा. आमच्या मदीं आसात माननीय मंत्री सुभाष फळदेसाय जे नवे डिपार्टमेंट जाला गोंया भितर 1 एप्रिलाच्यान ते एक्टीव आसा डिपार्टमेंट एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज त्या खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय त्याच बरोबर डायरेक्टर वर्षा नायक उत्कर्ष दाभाडे गोवा माइल्साचे त्याच बरोबर हेमंत आणि हांगा जमिल्ले सगळे आमचे दिव्यांग भाव भयण. आज आमी हो कार्यक्रम जो आसा तो आसा एक्सेसिबल ई रिक्षा ज्यो आशिल्ल्यो ज्यो आमी पर्पल फेस्टिवला वेळार लॉन्च केल्ल्यो आनी ताचो खुबसो वावर आमी गोंया भितर पळयल्लो आसा. आमी गोवा माइल्सा कडेन एक MOU करून
these are been given today to the beneficiaries at the hands of Honorable Minister. These are going to be driven by the person with disabilities. Some of them will appoint drivers, and this will create economic independence for them. The whole idea is to generate livelihood for persons with disabilities, and these rickshaws are going to ply across the state. We are trying to cover the entire state. आता बेनिफिशरीज जे आसा ते सगळ्या वाठारांच्यान आसा, काणकोणच्यान आसा, वास्कोच्यान आसा, मडगांवच्यान आसा. थोडे जागे जे आसतले ते आमी अजूनही कवर करू ना. त्या जागेचेर आमी बेनिफिशरी पळयतले आनी त्या जाग्यार सुद्दां ही सुविधा आमी उपलब्ध करतले. सगळ्यांत इम्पॉर्टंट म्हणजे हाजो उपयोग जो आसा, जे व्हीलचेअर बाउंड आसा, जे व्हीलचेअर युजर आसा, तांकां जर खंय वचपाक जाय, मॉलान वचपाक जाय, खंयच्या फंक्शनाक वचपाक जाय, हॉस्पिटलान वचपाक जाय जाल्यार खूब डिफिकल्टी जाताल्यो पयलीं वचपाक. आतां ह्यो एक्सेसिबल रिक्षा आसा, ताका रॅम्प आसा फाटल्यान, आनी दे कॅन गो टू एनी प्लेस एंड दे हॅव टू बूक दीस रायड थ्रू अ गोवा मायल ॲप. And Goa Miles is going to coordinate all these activities. We had a very successful run of these e-rickshaws for the exposition, where more than 5,000 trips were made by these accessible rickshaws free of cost, and this again was monitored by the team of Goa Miles and the office of the state commission. आणि जेन्ना आमी एक्सपोजिशनाक सुद्दां ह्यो रिक्षा हे केल्ल्यो, यूज केल्ल्यो, they were some of them were driven by persons with disabilities, so they are confident of driving this on the road. As I said earlier, the whole idea is to create livelihood for persons with disabilities, and therefore these rickshaws have been provided free of cost to all the beneficiaries today. हांव चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी पर्पल फेजन आमी लॉन्च केले, तेन्ना ह्यो रिक्षाज लॉन्च केल्ल्यो आनी एक नवे डिपार्टमेंट सुरू केले फॉर एम्पॉवरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज. And through this department, we are driving various facilities for our Divyang brothers and sisters from the state of Goa. I wish all the very best to them and drive safe. Thank you. I would now request Mr. Utkarsh to kindly say a few words on the topic. हे इन्क्लुझिव्हिटीचं खूप उत्तम उदाहरण आज गोव्यासमोर आलेलं आहे. माननीय मंत्री महोदय श्री सुभाष देसाई सरांच्या गायडन्सनुसार आणि पावसकर सरांनी जे कोऑर्डिनेशन केलं ओव्हरऑल अलॉंग विथ अ पर्सन विथ डिसेबिलिटी मॅडम. सो आम्हाला सुरुवातीला वाटलं होतं की हे इनिशिएटिव्ह सक्सेसफुल कसं होऊ शकेल आणि त्यात आमचा रोल कसा असेल. तर टेक्नॉलॉजीचा दुवा आणि गरज जी आहे या लोकांना सक्षम बनवून, म्हणजे आपण याला म्हणतो की स्पेशली एनेबल्ड पीपल. सो स्पेशली एनेबल्ड पीपल नाव नॉट ओनली लिव्हिंग फॉर देमसेल्फ, नॉट अर्निंग फॉर देमसेल्फ, बट दे ऑल्सो स्टार्ट कॉन्ट्रीब्युटिंग टू द टॅक्स ॲज अ टॅक्स पेअर इन द स्टेट ऑफ गोवा नाव. म्हणजे स्वाभिमानाचं जीवन त्यांना जगायला मिळण्यासाठी एक दुवा मिळालेला आहे या माध्यमातून. आणि मी मंत्री महोदयांचे खरोखर आभार मानतो की या पद्धतीने इनिशिएटिव्ह केलेलं आहे. ही बॅच सक्सेसफुल झाल्यानंतर आमचा विचार आहे की आता ह्या ज्या गाड्या आहेत, साधारण 10 ते 16 गाड्या आम्ही पहिले डिस्ट्रीब्यूट करतो बेनिफिशियरीजला फ्रॉम द पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट. तर ह्या गाड्या पूर्ण गोव्यामध्ये 3-3, 4-4 प्रमाणामध्ये तालुका वाईज डिस्ट्रीब्यूट केल्या जातील, ज्या ठिकाणी गरज आहे किंवा जिथून आम्हाला कॉल जास्त येतात, म्हणजे व्हीलचेअरसाठीचे कॉल येतात. आणि सक्सेसनुसार आम्ही परत त्यांना विनंती करू की याला परत आपण पुढे स्केलअप करूया आणि याला अजून बेस्ट पद्धतीने कसं पुढे नेता येईल त्यासाठी प्रयत्न करूया. थँक्यू सो मच. नमस्कार आणि सगळ्यांक येवकार. आमचे आयज ह्या ज्यो रिक्षा ई रिक्षाज आसात ताचे डिस्ट्रिब्युशन करपा खातीर आमचे कमिशनर आसात, पर्सन विथ डिसेबिलिटीचे कमिशनर श्री गुरुप्रसाद पावसकर, आमचे डायरेक्टर वर्षा नाईक, आमचे गोवा माइल्साचे मिस्टर दबाळे, तशेंच मिस्टर हेमंत आणि हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे बेनिफिशरी. पयली सुवातेर हांव सगळ्यांक शुभेच्छा दिता, कारण आमचे डिपार्टमेंट हे खऱ्या अर्थान कामाक लागले आणि ताचे बेनिफीट जे आसा ते आमच्या शेवटच्या मनशा पर्यंत वता. डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सदांच म्हणटात की हे सरकार जे आसा ते सर्वोदय, ग्रामोदय आनी अंत्योदय तत्वाचेर वचपाचें. आयज ताचे खरें एग्जाम्पल पळयलें जर जायत जाल्यार ज्या लोकांनी आतापर्यंत चिंतलें नासलें की आपल्या नशिबान भितर केन्ना तरी स्वताच्या पांयाचेर उबे रावपाची सक्षमता आमकां करतले, म्हणजे आर्थीक दृश्टिकोनांतल्यान. आमी पयलीं व्हिलचेअर दिताले किंवा न्यू बायक दिताले, बाकीच्यो सगळ्यो गजाली करताल्यो त्यो तांकां मुवमेंट करपा खातीर. पूण आयज तांचे लायव्हलीहूड चलोवपा खातीर पसून ताच्या एक स्टेप मुखार वचून म्हाका दिसता की गोंय हें पयलें राज्य आसतलें अशे प्रकारचो विचार करपी. म्हणजे आमी ह्यो ज्यो CSR एक्टिविटींतल्यान ई रिक्षाज रेज केल्यो आनी तातूंतल्यान तांकां परत एक फावटी कॉन्फिडन्स येवपा खातीर मोठ्या फेस्टिवलांनी तांकां धाडलेय बी ह्यो रिक्षा चलपाक शकतात वो आत्मविश्वास निर्माण केलो. गोंयच्या सगळ्यांत व्हडलें एक्सपोजिशन जें जालें तें ओल्ड गोवाच्या एक्सपोजिशना भितर 5000 ट्रिप्स इमॅजिन, आनी खुबशे ड्रायव्हर जे आसात ते आमचे डिसेबल भाव आसात, आनी तांणी स्वताहून एक कॉन्फिडन्सा खातीर हे सगळे
त्यांच्या स्वतःच्या हातून केल्ले आसा. आय वूड लायक टू थँक दी गोवा मायल्स फॉर गेटिंग दीस कायंड ऑफ नेटवर्क, द बेस्ट यूज ऑफ टेक्नॉलॉजी. आमचे डिपार्टमेंट एखादे वेळ ह्या सगळे एक्टिविटीज करपाक शकनाशिल्ल्यो. जांचे नेटवर्क गोंयभर आसा ते गोवा मायल्सा कडेन आमी टायअप केले. सो दिस इज अ ब्युटिफूल आयडिया विच हॅज इमर्ज फ्रॉम द मायंड ऑफ आवर ऑनरेबल कमिशनर. ताणें चिंतलें की आमकां आमचे कडेन क्लायंटाचें हें नासलें, कनेक्ट नासतलें जाल्यार गोवा मायल्सा कडेन हाडलें आनी गोवा मायल्सान ताका खरें स्वरूप दिल्लें आसा. सो आय एम रियली ग्रेटफूल. And as you said that we will scale up this initiative because we need to get more and more people. This was just a beginning, and in the beginning itself we got the success through your ideas and your network. You know, making best use of technology and reaching out to the people who are really in need of such empowerment. म्हणूनच आयज अनेक इनिशिएटीव आमी घेतात. आमी परत एक फावटी इनिशिएटीव घेतिल्ले आसात की सगळ्यो बिल्डिंगो आसात त्यो एक्सेसिबल जावच्यो, सगळ्यो जावच्यो अशी आमची इच्छा आसा. ज्या प्रमाणे आमकां रिसोर्सीस मेळटात, CSR मेळटा, तातूंतल्यान आमी 1 by 1 खुबश्यो घेवपाचे प्रयत्न करीत आसात. 1, 2, 3 असे अनेक उपक्रम गोंयान भितर जायत रावतले. वी आर ट्रायंग टू मेक गोवा एज अ मॉडल स्टेट फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज वेरीन they have access to all the public places, they are empowered, they get the placement, they get the workshops, training. अशें खुबशें केल्लें आसा. पयलींच एक आमी पर्सन विथ डिसेबिलिटी आसा, जे स्पेशल चायल्ड आशिल्ले, तांची जी पेंटिंग्स आशिल्ली ताचे आमी एक्झिबिशन लायलें. अँड ओवर 20 lakhs or something like 20 lakhs ताणें ते पेंटिंग्स तांचे गेली. and the same girl who had painted it, she herself is a disabled, donated all this amount to the different NGOs. 50,000 each of these NGOs. And ताजे भितरलो कॉन्फिडन्स इतकोच आशिल्लो की पर्सन विथ डिसेबिलिटीज आर ऑलवेज नॉट द टेकर्स, दे आर ऑल्सो अ डोनर्स. ह्या स्वरुपान ताणें आपल्या बुद्धिमत्तेचेर केल्ली ती पेंटिंग्स आसात ती परत एक फावटी गोंयच्या NGOक ते तांणी दिल्ले आसात. सो अशे विचार येतात की डिसेबल्स आसात, इफ दे आर एम्पावर्ड, इफ they are taken up, if their intelligence, if their capabilities, if their creativities are put to use, they can be a more productive people and they can earn their livelihood by themselves, and that they can set an example for all others. तुमकां जर आत्मविश्वास आसा, तुमकां जर जिद्द आसा आनी तुमची जर मेहनत करपाची जर कापस्ताद आसा जाल्यार तुमकां दुसऱ्याचेर डिपेंडंट रावपाक जायना. अशे प्रकारचे एक्झाम्पल्स आयज सेट जाल्ले आसात. हांव परत एक फावटी आमचे सगळे जे पयले 10 बेनिफिशरीज आसात तांचे कॉंग्रेच्युलेट करता. तांणी हो हे आसा तो यू हॅव टू पुट गुड एफर्ट्स अँड प्रूव दॅट दीस इनिशिएटीव इज रियली वर्थवायल. तुमी आतां सगळ्यांक दाखोवन दिवपाक जाय की हो इनिशिएटीव आसा तो आमी सगळ्यांनी, आमकां सक्षमता हाडपा खातीर डिपार्टमेंट जे काम करता, सरकार जे काम करता ते फुडल्या आमच्या भावांकय मेळपाक जाय. आयज आमचो रोहन हरमलकर, आयज ताका निवो बायक मेळ्ळी आसा. ताच्या जिवना भितर एक नवो आनंद जालो. बरोबर मरे? ताणें केन्नाय बायक मेळटलें म्हणून चिंतलें ना, केन्नाय बायकारे बसलें ना, पण फर्स्ट अटेम्प्ट ताणें केले नंतर आयज स्वताच तो बायक चलोवपाक लागलो. हो ताच्या जिवना भितरलो एक परमोच्च असो क्षण आसतलो आनी ताका पळयतकच आमचे दुसरे डिसेबल भाव आसात ते मुखार येतले आनी ते आपले परीन परत एक फावटी जिवना भितर नवो आकार घेवपा खातीर, ते उंच भरारी मारपा खातीर ते ड्रीम करपाक शकतले, स्वप्न पळोवपाक शकतले. सो हाचे खातीर डिपार्टमेंट कंटिन्युअसली आसतलें. हांव डॉक्टर प्रमोद सावंत, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर गिविंग अस आयडियाज. आमच्या फाटल्यान सॉलिडली बॅकिंग ताणें केल्लें आसा. पर्पल फेस्टा सारखे मोठे इनिशिएटीव केले म्हणून आयज ताच्या फाटोफाट हें सगळें चल्लेलें आसा. आमचे भितर आजीक आसात, स्वता डिसेबल जाले तरीकय आमकां मार्ग दाखयतात. विज्युअली इम्पेर्ड आसात पूण आमकां मार्ग दाखयतात आनी आमी कशें वचपाचें. सो द पीपल लायक आजीक, they have come by their own efforts, but now he is bringing out all such people who are creating आमचे कशें म्हणटे मोस्ट डिग्निफाईड लायफ जगपा खातीर, एक सन्मानाचें जीवन जगपा खातीर आमकां सगळ्यांक प्रेरणा दितात. थँक्यू. फाटल्यान घेता पळय रिक्षा तुम्ही अशा रावता मातशी मदीं रावता विचारा ते मदीं राव.
काय रे